विजय काउंट घ्या. आयज आम्ही फर्स्ट ह्या मनसुनाचे पहिले ट्रॅकिंग सिरीज सुरू केल्ली आसा आणि आयज मोल्याच्या आमच्या तांबडी सुर्लाचे प्रसिद्ध जे महादेवाचें मंदिर आसा थंयच्यान आमी फ्लॅग ऑफ जाल्लो आसा आणि जवळ जवळ येवपाक वचपाक 4 तासाचो हो ट्रॅक आसतलो. सगळे वॉटरफॉल्स बी तांकां पळयतले, फ्लोरा फॉना आमच्या बद्दल हिंटरलँड्स कितली ब्युटिफूल आसा हे ट्युरिस्टांक आमी दाखयतले आणि बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा. जवळ जवळ पहिल्याच दिसा आमी कमी पब्लिसिटी करून सुद्दां 60-65 लोक जमिल्ले आसात आणि दर आयतारा आमी हें करतले. मनसुनाचे जितले आयतार येता त्या आयतारा हे ट्रॅक चालूच उरतले. सुविधा कितें आसा तांकां? सुविधा म्हणजे आमी गायड दिता, फॉरेस्टाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह बरोबर येता आणि तांकां मागीर आमी लोकल गांवान व्हरून आमचे लोकल गोंयच्या पद्दतीचे जेवणूय दिता, वेज आणि नॉन वेज. सो आणि तांकां एक आमी एक्सपिरियन्स दिता आमच्या हिंटरलँडाक. सेफ्टी संदर्भात कितें आसा? सेफ्टी आमी प्रत्येकाक सांगता की जेन्ना हे ट्रॅक जाता तेन्ना प्रत्येकान सेफ्टी आपल्यान स्वतान बाळगोवपाक जाय. पण आमी बेजीक फर्स्ट एड किट बी बरोबर आमी व्हरतात आणि एक तसो तितलो आर्डुअस किंवा इतलो स्ट्रेन्युअस ट्रॅक ना, सादो ट्रॅक जावन आसा. कोणी इवन ल्हान भुरगीं किंवा जाणटे सुद्दां ह्या ट्रॅकाक वचूं शकता. As a GTDC chairman, on behalf of all Goan people, I welcome you in this Tambdi Sulla vicinity. Actually, हो जो परिसर आसा तो सामको निसर्गरम्य परिसर आसा. आमचे मदीं आज हजर आसा आमचे MD श्री निखिल देसाय, GTDCचे बाकीचे सगळे जनरल मॅनेजर्स, नांवां घेवपाक वचना, आणि माझे हांगासरले सगळे सरपंच, पंच मेंबर्स, एक सरपंच, सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल. खरें म्हणल्यार ह्यो गोष्टी आमी खूब पयलीं करपा जाय आसलेल्यो. पूण MDन कशें आसा की एक धरलें की फाल्यां आयताराक करया म्हणून सगळे जनरल मॅनेजरांक इन्स्ट्रक्शन दिलें की आमी ट्रॅकिंग चालू करया म्हणून. आमची गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची अशी तयारी आसा की सावर्ड्या भागाक इन धारबांदोडा तालुका मॅक्झिमम आमी अवेलेबिलिटी तुमकां सगळ्या टुरिस्टांक दितले. कित्याक आमी सगळ्यांनी टुरिस्ट म्हणल्यार आमी देव मानपाक जाय. अतिथी देवो भव ऑलरेडी आमचें वर्किंग आसा. अतिथी देवो भव ह्या विशयाचेर आमी एक युनिवर्सिटी हाडपाची आमची तयारी आसा. आमी आमचें डिस्कशनूय जाल्लें आसा. मुंबईक आमची मिटींग जाल्या आणि ह्या गोष्टीचेर सुद्दां आमी थोडोसो विचार करता. त्या खातीर हेजे मुखार तुमकां सगळ्याक सावर्ड्या आनी इन पर्टिक्युलरली इन गोवा कितल्यो बऱ्यो गजाली आसा की तुमी ज्यो बीच सायडीचेर पळोवपाक शकना. आनी ह्या सायडीन जेन्ना पळय तुमी भोंवतले तेन्ना यू वील गेट 100% फ्रेश एअर फ्री ऑफ कॉस्ट. You don't have to pay, but you have to pay something on the beaches. So I welcome everybody. Whenever you are doing any activity, be safe. Be safe. That is, your safety is utmost important to GTDC and us. I thank you very much for coming here. गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटा मार्फत हांगा जे तांबडी सुर्ला ट्रॅकिंग जाला तशी दुधसागर एक पर्यटन स्थळ म्हणून जगप्रसिद्ध आसा. केन्ना कुळ्याय बी अशें गोवा ट्रॅकिंग संदर्भात जातले का म्हणजे GTDC मार्फत? आमचे ऑलरेडी लिस्टार आसा ते आमी आतां पयले दिसा स्टार्ट केला हांगा. हे सगळे एक्सटेंड जातले. काही कुळ्या दुधसागर वॉटरफॉला एक्सटेंड जातले. अश्योच गोष्टी काही काल्याय पंचायतीक ते आमी एडवेंचर एक्टिविटी करूं शकता. तेही एक्सटेंड जातले. संपूर्ण धारबांदोडा तालुका आनी पर्यायान आमचे सावर्डे मतदारसंघा म्हणून हे सगळ्यो एक्टिविटी आमी आतां चालू करतले. कित्याक ही फक्त तुका टेलर आसा. सगळे आमी इकनॉमीक एक्टिविटी ज्यो पळय बूस्ट जावपाक जाय आनी आमच्या युथाक हांगासरले रोजगार मेळपाक जाय अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी आमी कंटिन्युअसली करीत रावतले. जे ट्रॅकिंगाक जे गार्ड आसतले अवेलेबल ते लोकल स्थानिक बी आसता. तांकां आमी कितें करतले, गार्ड जे पळय आसा न्ही तांकां GTDC आनी फॉरेस्टाच्या माध्यमांतल्यान दोगांच्या जॉयंट वेंचरान आमी तांकां ट्रेनींग दितले आनी ट्रेनींग दिवन तांकां सर्टिफाय करतले. सर्टिफाय केले उपरांतच तांकां थंय आमी अलाव करतले त्या गेस्टां बरोबर वचपाक, त्या टुरिस्टां बरोबर वचपाक. धारबांदोडा तालुका एक असो पर्यटन स्थळ आसा की निसर्गरम्य असो, तितून आनी तुमकां एक्स्ट्रा कितें अशें वाडोवपाचें टुरिस्टां बद्दल आसा की सगळें निसर्गरम्य आसा पूण तो सगळो दुर्लक्षीत केल्लो आसा. आतां तुमकां सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या. त्या ऑपॉर्च्युनिटीन कोणाचें कितें कितें बरी सजेशन आसा तेंचो विचार करुया, कांय हरकत ना.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.